युत्तफ GSB वीक्षकांक पूर्व जनके मनान नमस्कार करता मागीर एक दोन उत्तर उलोवचें सुरू करता. प्रति एक जातीक एक भाशा म्हूण आसता जाल्यार कोंकणी भाशेक खंयची जाती ना. कोंकणी भाशा सुमार 42 पंगडाची उलयतात ती. म्हळ्यार 42 जाती पंगडाच्यांक कोंकणी भाशा मातृभाशा जावन आसा. तितले मात न्ही हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन ह्या 3 धर्मांतूय कोंकणी भाशा उलोवचे लोक आसा. म्हळ्यार कोंकणी भाशा जाती मत धर्म सोडून त्या परिधी दुखून वयर गेलेले वडील भाशा ती. कोंकणी भाशा एक पुरातन भाशा, सनातन भाशा. सनातन म्हण अर्थ कसो जालो, फुडें आशिल्लें आत्तां आशिल्लें आनी मुखार आशिल्लां सनातना म्हणटात. तसो एक अविनाश जावन आशिल्लें अविच्छिन्न जावन आशिल्लें आमगेली कोंकणी मातृभाशा. कोंकणी भाशा केदन उगम जाल्ला म्हूण सांगूंक निखर जावन सांगूं जायना. जाल्यार महाराष्ट्रा मेळ्ळेले एक शिलाशासना प्रकार क्रिस्त शक 1187 इसवी देखून कोंकणी अस्तित्व आसा म्हणून थंय सांगता शिलाशासन. जाल्यार कर्नाटका भितर श्रवणबेळगोळांतू गोम्मटो स्थापन जाल्लेले इसवी क्रिस्त शक 981 इसवींत. त्या गोम्मटाल पय्या हंतू बोट्टारी कोंकणी भाशा बरयल्या. ಒಟ್ಟು अर्थ कसो म्हणल्यार कोंकणी भाशेक 1000 गटले वर्स इतिहास आसा. कोंकणी केवल पुरातन सनातन भाषा मात न्ही, केवल आडू भाषा मात्र न्ही, ती एक साहित्यिक भाषा. इटली दुखून 1880 इसवींतू एकलो एग्नेल फ्रांसीस झेवियर म्हणून एकलो मनुष्य आयलो. तो व्हडलो नाटककारू साहित्य जावन आशिल्लो. ताण युरोप भाशेन मस्त साहित्य रचना केला. ताण गोवा येवन कोंकणी भाशा अध्ययन केली. अध्ययन करतरी ताणें म्हणलें कसो म्हणल्यार ही कोंकणी भाशा युरोप भाशेक मस्त प्रबुद्ध जावन आसा म्हणलो. तितले मात न्ही क्रिस्त शक 1887 भितर कोंकणी शब्दकोश रचना केलें ताणें. कोंकणी भाशा केवल प्रबुद्ध म्हणून सांगना हांव. कोंकणी भाशा प्रबुद्ध हेवय आमगेल्या लिटरेचराक जें तसो एक चांग भाशे वय. त्या निमित्त आमगेल्या केंद्र सरकारान कोंकणी भाशेक 1992 ऑगस्ट 20 भितर संविधानांत 8ನೇ परिच्छेद सेरसिला. 8ನೇ परिच्छेद सेरसूच अर्थ कसो म्हळ्यार पार्लिमेंटा भितर हें रेकॉग्नायज जालेलें. म्हळ्यार आमगेल्या देशा भितर आज 28 अधिकृत भाशे भितर कोंकणी भाशा. त्या 28 भाशेन पार्लिमेंटा उलयल्यार ताका ट्रान्सलेट करचे बरें फॅसिलिटी आसता. 2020 मार्च 17 गोवा MP जावन आशिल्लो तेंडुलकर म्हणून विनय दिनो तेंडुलकर म्हणून प्रप्रथम जावन कोंकणीन उलयलो. मस्त जनांक आश्चर्य जालें हो खंयची भाशा उलयता म्हणून. तेन्ना तो म्हणलो उलोवन तर हांव उलयलेली भाशा प्राचीन जावन आशिल्ली कोंकणी भाशा म्हणून. असल एक प्राचीन भाशा उलयताले आमी जगत्यांत ताजी कोटी गटली जाण आसा ती. अमेरिका, इंग्लंड, युरोप, ऑस्ट्रेलिया पुरा कडेन कोंकणी उलयताले आसा ती. आमगेल्या देशांतू गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरळांतू कोंकणी लोक उलयताले आसा ती. आमगेल्या कोंकणीचें लिटरेचर म्हळ्यार लिपी अधिकृत जावन देवनागरी लिपी. जाल्यार कोंकणी भाशेचे ते प्रादेशीक भाशेचे इन्फ्लुयन्स जावन आमगेले 5 लिपी आमगेल्या कोंकणी सेरला. खंयची म्हळ्यार देवनागरी लिपी, कन्नड, मलयाळी, मागीर रोमन, मागीर पर्सो अरेबिक म्हणटात. हे 5 लिपीर कोंकणी भाशा आसा. कर्नाटका भितर समान 25-30 लक्ष कोंकणी उलयताले आसत म्हणून एक माहिती आसा. 25-30 लक्ष एक राज्या भितर एक भाशा उलयताले आसा म्हळ्यार आमकां ते एक व्हडलो विशयूची. इता म्हळ्यार आमगेली भाशा तसल एक प्रबुद्ध भाशा मात न्ही म्हळ्यार आतां व्हडली एक डेवलप जाल्लेले परिपूर्ण भाशा म्हणटात ताका. तसल भाशेक रवींद्र केळकरान कोंकणी साहित्य एक ज्ञानपीठ प्रशस्ती घेवन दिल्या. त्या पुराय कोंकणी मातृभाशेचो एक म्हणे भरमे विशय. हें असल भाशेचे प्रबुद्धते विंगड भाशेन तितले दिसना. आमी आमगेली मातृभाशा म्हणून आमी मान सांगची न्ही. वर्लल भाशेक कंपेर करतना आमगेली भाशा एक प्रबुद्ध म्हणले विशय वय. कोण की इतिहास ऐकल्यान वाजिल्लेलो उडो आसा म्हाका. आमगेल्या देशा भितर संस्कृत सोडल्यार अति प्राचीन भाशा खंयची म्हळ्यार कोंकणी म्हणून एक अभिप्राय दिला ताणें. हिस्ट्री इज हाफ ट्रूथ म्हणटा ती. इतिहास केन्ना अर्धसत्य. हंतू
अर्धसत्य जाल्यार प्राचीन भाषे म्हळ्यार खंयचे दोन उत्तर ना. आमगेल देश आमगेल राज्या भितर 25-30 लक्ष जन आसती. आमगेल म्हणटा तो व्हडलो संख्ये जनसंख्ये जाल्यार आमगेल देशा जनसंख्ये पळयतना आमी आनीक अल्पसंख्यात आसत. तितलें मात न्ही. आतां कसं जालां म्हळ्यार कोंकणी वाजी तळवून गेली ती, कोंकणी बरयतले साहित्य बरें तळवून गेली ती. ताज्याक व्हडलो बेजार कसो म्हळ्यार कोंकणी मातृभाशेच्यान घरा भितरी आमगेल मातृभाशा उलोवंक सोडला, इंग्लीश उलयता आसत. सो हें मृतभाशे जावच्यार वता की म्हूण एक संशय येता. आमगे देशा भितरी सुमार एक 3000 भाशे मेल्ल्या इंग्लिशा निमित्त. ह्या परिस्थिती कोंकणी येवचे नज म्हणून सरकारान 1994 इसवी भितू कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी प्रारंभ केली. कसला सरकारान तें कोंकणी एक भाशेक इतलें कश्ट भोगता म्हणून केला जाल्यार दिसच्या पुरो. एक भाशा म्हळ्यार भाशे मागची ताजी एक संस्कृती आसा. खंयचीय एक भाशा मेल्ली जाल्यार ताजी संस्कृती मरता. एक देश ज्यूश मारका म्हणजे जाल्यार नाश करका म्हणजे जाल्यार त्या देशा मातृभाशेक नाश कराती म्हणून एक उत्तर आसा. जगत्या भितरी तुमी खंयचीय ಮುಂದುವರಿದ देश काळा तांणी तांगेल मातृभाशा आधारीत तांगेल देश वाडयला. उदाहरणाक चीना, जपान, रशिया, फ्रांस हांगा पुरा खंय इंग्लीश ना. तांणी तांगेल मातृभाशेरी ते देश वाडयला. इस्रो अंतू तांगेले 1948 तांकां स्वातंत्र्य मेळतना हिब्रू भाशा तांगेल मातृभाशा मृतभाशा नाशिल्ले, कोणाकय हिब्रू भाशा उलोवंक जायनाशिल्ले. जाल्यार तांणी स्वातंत्र्य मेळत तर एक निर्धार केलें आमगेल देश वडोवका जाल्यार मातृभाशेरे वडोवका म्हणून. त्या निमित्तान हिब्रू भाशा आज वड्डेलेले पेट्टाक आज इस्रेल देश हिब्रू गोतना दिल कोण येना ती. प्रपंचा भितर एक देश आसा, त्या देशा भितरी आमगेल मातृभाशा विसरून इंग्लंडा मातृभाशा आशिल्ली इंग्लीश आधारार एक देश वडोवचे वच्चे देश आसा. त्या खंयची देश म्हळ्यार आमगेल देश. आमगेल देशा मात्र आमगेल मातृभाशा सोडून आमी इंग्लीश भाशे वयरी आधारार देश वडोवचे वता आसत. ह्या परिस्थिती आज न्ही ब्रिटिशा टायमारय आशिल्लें. महात्मा गांधीजीन वातावरण पळोवन सांगिल्लें असल एक परभाशा मोह पळोवन म्हाका लज्ज करता. परभाशा मोह आमगेल भाशे ज्यूश मारता. आमगेल चेडवांक परभाशा मोह जाल्या निमित्त स्वदेशीची जी आमगेल देशा परदेश येता आसा ती फाय म्हाका बीन अधिकार मेळ्ळ्यार हांव फस्ट कसं करता म्हळ्यार आमगेल मातृभाशा शिक्षण दिवच्याक आज्ञा करता, कानून करता म्हणला. ती परिस्थिती आज बद्द जावची स्टेजार आयला. इता म्हळ्यार केंद्र सरकारान ಸ್ವಲ್ಪ टायमा फुडें आमगेल आतां 5th क्लास तांकां मातृभाशेरी शिक्षण दिवका म्हणून कानून हाडला. हें कानून कोंकणी साहित्य अकादेमीच्यान मस्त उपयोग करून घेवका म्हणून लागला. आमी सद्याक चीफ मिनिस्टराला वचून मेळच्यार आसा ती आमगेल शिक्षणा भितर कोंकणी माध्यम शिकोवका म्हणून एक आनी कोंकणी भाशा शिकोवका कोंकणी शिक्षक अपॉयंट करका म्हणून एक बेडीक दवरता आसा ती. आमगेल सर्व प्रयत्नारी शिक्षण माध्यमांत कोंकणी येवं तशी पळयता ती म्हणून कोंकणी अकादेमी अध्यक्षान हांव भरवस दिता. 1994 इसवींतू हें स्टार्ट जालां. स्टार्ट जातना आमगे सरकारान कसं केलें म्हळ्यार बैलो अंतू ताजी प्रधान कचेरी कोडेला येवका म्हणून सांगलां. आमगेले ह्या लास्ट इयर कर्नाटक सरकारान आमकां एक नवी कमिटी केल्या. कर्नाटका साहित्य अकादेमीक विंगड सदस्य अपॉयंट केला. तांणी कोण म्हळ्यार अध्यक्ष जावन डॉ के जगदीश पै, हांव, गुरुमूर्ती कळवं, मागीर गोपी भट, नवीन नायक, चिदानंद भंडारी, सुरेंद्र पालनकर, श्रीमती पूर्णिमा सुरेश नायक, नारायण कारवे, वसंत बांदेकर, अरुणजी शेट, प्रमोद शेट, भास्कर नायक हांणी अपॉयंट केला. मागीर 2 सदस्य हांवें सहसदस्य म्हणून हांवें एक आयकी केला. तांगेले कॅन्यूट जीवन पिंटो म्हणून नरसिंह कामत इतले जाण आमगेले ह्या वर्साचे मेंबर. तितले मारणे हें अकादेमी मस्त वर्स 25 वर्स चुकून ह्या वर्स सिल्वर जुबली आमी केल्या. 25 वर्स चुकून मस्त जणांनी अध्यक्षान काम केलां. तांतू कोण म्हळ्यार फस्ट विजय सल्टान तो 94 इसवी 95 इसवी ताणें काम केलां. सेकंड BV बाळिगा तो 95 इसवी 97 इसवी ताणें काम केलां. कडेन बस्ती वामन शेणे ताणें 97 98 ताणें काम केलां. तिन्नी पट्टी बस्ती वामन शेणे 98 2001 ताणें काम केलां. अलेक्झांडर F. डिसोजा ताणें 2001 ರಿಂದ 2004 काम केलां 3 वर्सां. ताजे नंतर एरिक ओझोरिया पंचायत अध्यक्ष जालो तो 2005 इसवी 2008 इसवी ताणें काम केलां. कडेर नारायण कारवे ताणें 2008 ರಿಂದ 2011 ताणें काम केलां. कडेर कासरगोड चिन्ना 2011 ರಿಂದ 2013 काम केलां. ताजे नंतर रोनाल्ड कॅस्ट्रो आट्टा अध्यक्ष तो 2014 ताणें काम केलां. नवो अध्यक्ष जावन RP नायक 2017 2019 केलां.
लास्ट इयर आमकां आयके केला गव्हर्मेंटान तांतू आमी 14 जन आसा ती हांतू आमी फुडले अध्यक्षान मस्त हें काम केलां ह्या एकाडेमीक मस्त प्रगती जाला मस्त काम हें जालां मस्त पुस्तक प्रिंट जालां पुरो जालां जाल्यार आमकां कशें जालां मरे 25 वर्सां देखून आमकां एक कॉर्पोरेशन बिल्डिंग भाड्याचें आसा आमी भाड्याक सो म्हाका अध्यक्ष जालो आसतना हांवें एक डिसायड केलां आमकां एक स्ವಂತ भवन जेवोका म्हणून आमी मेंबर्सांनी आमी एक सतत प्रयत्नान कशें जालें मरे आमकां 5 कोटी रुपये कोंकणी भवनाक दिलां आतां एक जागो गव्हर्मेंटान दिला आनी सद्या ते RTC जाता सो आमगे टिमाचें एक स्वप्न बद्द जेवचें लागी लागी येता दिवस आमगेलेंचें एक स्ವಂತ कट्टड सद्याक मंगळूरांतूची जाता म्हणून सांगूंक भारी एक संतोष भोगता आमगेलें कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीन गव्हर्मेंटान करताना बैलो अंतू कशें केलां मरे ताजें केंद्र स्थान मंगळूर आसा म्हणून गेलां आमी आतां मंगळूरा भितर कशी आसा लालबागांत कॉर्पोरेशन बिल्डींग आसा न्हू ताजे म्हापशी भागांतू आमी एक भाड्या बिल्डींग आसात या तुमकां दाखयता ताजें हें भितर आमगे कोंकणी साहित्य अकादेमी म्हळ्यार साहित्य चटवटीक चड साहित्य चटवटीक म्हळ्यार आमगेलें पुस्तक प्रकटणे पुस्तक प्रशस्ती गौरव प्रशस्ती म्हणजे कला हांकां कलेक जानपद केलेल्यांक आमी येदोळू सादारण 263 पुस्तक प्रिंट केलां कोंकणी बुक आनी येदोळची म्हणटा 90 गौरव प्रशस्ती दिल्या आनी सुमार 63 पुस्तक प्रशस्ती दिल्या आमगेलें कशें म्हळ्यार कोंकणी बरहगारा प्रोत्साहक करचे खातीर प्रति वर्स आमी कोंकणी पुस्तक प्रिंट करता ती ताजे नंतर आमगेलें भाशांतर हिंची विंगड भाशे देखून कोंकणी भाशांतर केल्या तांकां प्रोत्साहन करून तांगेले केलो प्रती घेता ती आनी आर्थीक जावन सहाय करचे आमगेले एक चटवटीक आसा आमगेले हांगा बूक हांगा येवन वजू येता कोणेय येवन कळ्ळें पक्कनी हांगा येवन वजूच्या पुरसत ना जाल्यार बूक घरल्या व्हरून वजूचे एक क्रम आसा तांणी कशें करता त्या बुका वॅल्यू हांगा डेपॉसीट दवरका बूक येवन घरल्या वचून तें वजू येता एक वरा नंतर हाडून डेपॉसीट घेवन येता म्हळ्यार खंयचीय चार्ज करनात आमी बुक्स वाजूच्याक सो तसो एक हें सिस्टम आसा हांगा मागीर आमी बरे साहित्य चटवटीक म्हणून केलो पटी आमी मानवीय दृश्टीर विंगड कार्यक्रम घेतिल्ले आसा ह्या वर्सा आमकां कोरोना जाल्या निमित्त सुमार 138 जन बड कोंकणी कलाविदांक जीवन करूं भारी कश्ट जालें तेन्ना आमी तांकां आयडेंटिफाय करून 138 बड कलाविदांक प्रति एकल्यांक 2,000 रुपये कन्नड ಮತ್ತು संस्कृती इलाके सहयोग आमी तांकां दिल्लेले आसा तशें आमी साहित्य चटवटीके उठून मानवीय दृश्टीर आमी काम केलेलें आसा आमी प्रधान जावन कसं मरे साहित्य संमेलन मागीर कोंकणी मान्यता दिवस मागीर साहित्य उटीके संवाद अशें प्रमाणे मस्त कार्यक्रम चटवटी करतात महिला पर कार्यक्रम जाल्यार ह्या पटी कोरोना जाल्या निमित्त आमी मस्त सबेनी सरकार नियम प्रकार करून हाडतील निमित्त ह्या पटी माध्यम मुखांतर जनाक आमी कार्यक्रम दिता आसा ती तांतू मस्त कार्यक्रम आमी ह्या पटी स्पॉन्सर केलां त्या पुराय आमी सद्याक ते आमगेले मिडिया येता तें कार्यक्रम दिसा भितर एक रजिस्ट्रार म्हूण आसता आमगेले आत्ताचो कुमार बेकेरी म्हणून रजिस्ट्रार जाल्यार आमकां बेजारा विशय कसो म्हळ्यार त्या कन्नड संस्कृती इलाके काम आसचे ताणें पावपाक उडपीन थंय हांव ताका चार्ज हांगा दिलां ताणें उडपी मंगळूर येवच्या बारीक कश्ट जाता म्हणून कडेक आमी कोंकणी मातृभाशेचेर मनोहर काम आतां म्हणून आमी एक ट्राय करून आतां तो अपॉयंट जाला कोंकणी हाका सद्याक 2-3 दिसांनी तो चार्ज घेता तो आमगेलो हांगा रजिस्ट्रार ताजे नंतर मेरी म्हणून हांगा आसा ती सामान्य सिनियर मोस्ट हांगाचे 25 वर्सां ती हांगा कामाक आसा ताजे नंतर सुरेश म्हणून आसा मागीर एकलो सब स्टाफ आसा आनी त्याक जेणी हांगा एक सर्वीस दिता आसा ती मस्त वर्स तुकून आसा म्हणजे तें प्रकट करता की ना कशें म्हणून तुमी हांगा केदनाय एकाडेमी ऑफिसा येवन आमगेल्या स्टाफाक मेळून ताजे विशयार समजी सयत कसलेय डावट आसल्यार निमूय येता ह्या विशयार केदनाय ऑफिस सदांय सकाळीं 10 गंटे दुखून संजवाळ 5 गंटेन ओपन आसता तुमकां खंयचेय डावट आसल्यार निमूय येता नाही म्हणजे फोन नंबर आमी हे तोगूच दिता ती हाका तुमी कॉन्टॅक्ट करूं येता कित्याक म्हळ्यार कोंकणी बरहगाराक आमगेलें पुस्तक प्रति वर्स आमी प्रिंट करता ती त्या निमित्त कोणी साहित्य आसा म्हणजे ताणी बरहगार आसा म्हणजे तुमी आमगेल्या एकाडेमीक कॉन्टॅक्ट करूं येता म्हणून हांव तुमगेल्या पर्यंत निमून घेता